गोयचे लोकूच आमचो हायकमांड आसा. आमकां खंयच्या दिल्लीच्या हायकमांडाची गरज ना, अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी विधान केलां. मजगतीं मय गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक समितीची घोशणा जाली. ह्या वेळार उलयतना कामत हांणी म्हळें, गोवा फॉरवर्डान सदांच युती तिकोवन दवरपाची भुमिका घेतल्या, पूण हे युतीक हेर पक्षांनी पाळो दिल्लो दिसना. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. तो आमचो हायकमांड न्ही रे, आमचे हायकमांड तुमी हे पळय हांगा बसले, हे आमचे लोक, हे आमचे वर्कर, तुमी सगळे आमचे हायकमांड. ना पूण आतां तुमी कोण दिल्लीच्यान येवन ताका मेळपाक पावलो इज नॉट आवर हायकमांड न्ही, आनी तो ताज्या पक्षाच्या कामाक आयलो आसतलो. आमचे मया मतदारसंघाक कोण आसा पळय हांगा बसले हे सगळे आमचे हायकमांड. आमकां जाय तुमकां जाय ते हांगा ठरतले, दिल्लीच्यान ठरचें ना न्ही. जेन्ना युती म्हणटा तेन्ना खंय तरी एक मेळाप आसता न्हू, पळय ते तांचेर डिपेंड न्ही. कदाचित ते मात टू बिजी, कदाचित तांकां आमची गरजूच नासतली एखादी. पूण कारण फोटोग्राफ्स येतात खूब जाणांक मेळ्ळ्यार एखादी तांकां गरज नासतली आमची. पूण एनिवेज ते आमी घेवन बसनात. आमचे हायकमांड आमचे लोक, आमचे बूथ वर्कर, आमचे ब्लॉक वर्कर, तुमी सगळे आमचे हायकमांड. सो आमच्या लोकांक जाय ते जातले. सेकंड युती आसात, बट दॅट डजंट स्टॉप फ्रॉम एक्सपांडिंग अवर पार्टी न्ही. फाल्यां जर आमचे पक्ष वचपाक आसत, फाल्यां एलायन्स घट जावंक जाय, फाल्यां आमी एलायन्स धर्म राखतात. सारकें नोट करून पळय, विधानसभेच्या निवडणुकेक आमच्या काणकोण ब्लॉकान तिकेट लास्ट मिनिट डिनाय जाली, पूण आमच्या पुराय काणकोण ब्लॉकान जीव तोडून काम केलें. दक्षिण गोंयच्या लोकसभेक बाब विराटो खानार घेवन आमच्या पुराय गोंयांत मेळ्ळें, आमची सगळी टीम भोंवली, सगळे जय जय आसा. पूण आमच्या बाबतींत ते हांगा घडूं ना. ते मागीर फाटले निवडणुकेक जावं, जिल्ला पंचायतीक निवडणुकेक जावं, आमकां हांगा सदांच घात जाता. पूण एनिवेज ते आमी घेवन बसनात. तो आमचो नेचरूय न्ही. आमकां जे आमचे पक्ष, आमकां आमचे ब्लॉक वर्कर, आमचे ब्लॉक मेंबर्स, आमचे बूथ वर्कर, तांचेर आमचो विश्वास, कारण ते आमचे हायकमांड. आनी तांकां जाय ते येतले. आमी फाल्यां फातोडेच्यान किंवा मडगांवच्यान रोखडे आमचो अध्यक्ष हांगा पावूंक शकता. आनी सातत्यान फाटल्या 3 मॉन्सून सेशनाक हांगा विरोधी पक्ष नेतो नासतना सुद्दां आमचो आमदार हांगा येवन घराणे आयकून गेला आनी ते घेवन विधानसभेत ताणें मांडला. आनी खुबशे हांव म्हणना 100%, पूण 50-60% इश्यू तडेक लायले. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन द इंटरनल मॅटर. तांचो पक्षाचो इंटरनल मॅटर. तुका हांगा कितें डिफरन्स दिसता? हांगा पळय एअरपोर्टान सगळे आज आयतार 11:30 जाले, सुशेगाद घरा आसलो तो टायम, पूण ना, कारण आमचो लोक फिल्डार आहा. हांगा तुका पळय सगळे आमचे हायकमांड हांगा आहा सगळे. सो नथींग, तांचे इंटरनल मॅटराचेर आमकां कमेंट करपाचें. आतां तुमची ब्लॉक कमिटी स्थापन जाल्लेली आसा, फुडें इलेक्शन लागीत आसा, सो ह्या फावट मयान कॅन्डिडेट कशें पळयता? पळयात, कॅन्डिडेट आमचे हांगा सगळे सक्षम आसा. आमचे जे ब्लॉकान जे मेंबर आसा सगळे सक्षम आसा उमेदवार जावपाक. पक्षाचो सर्वे चालू आसा आनी सर्वे प्रमाणे जे येतले, आनी बरे लोक जर कोणाक आमी घेवंक जाय पक्ष घट करपा खातीर, आमच्या दारा उडी आसात मया मतदारसंघात. ते कारण पक्षाक बलकटी हाडपाक, जिखपाक, बीजेपीक तिकीट करपाक जर कोणा आनी दिसता की आमकां येवन जॉयन जावचें, तांच्या खातीर आमचे दार उगडे आसात. कारण जे हांगा तुका दिसता लिडर, आमचे सिनियर लिडर बसले, ते पुराय एक फॅमिली कशें आसा हांगा, आनी पुराय पक्ष जो उमेदवार दितलो ताच्या फाटल्यान ते रावतले आनी निवडूनय हाडटले, आनी हे फावट आमी हो सीट जिखतले.